काँग्रेस ऑफ बीजेपी हे डीलर्स ऑफ म्हादय जाल्ले आसा. हे डीलर्स ऑफ म्हादयचे डील करपी पार्टी जाल्ले दोनूय नॅशनल पार्टी. हे दोनूय नॅशनल पार्टी गोयच्या हिताक लागून ना जाल्यार गोयच्या बऱ्याक लागून केन्नाच काम करूंक ना तेंच्यांनी, केन्ना ते करचेय ना. आणि म्हादय जो प्रायम एक्झाम्पल. आता म्हादय जेन्ना काँग्रेस गव्हर्नमेंट थंय नासलो तेन्ना काँग्रेस हांगा बोवाळ मारताली. फाटींच आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स पयली कॅप्टन विरियाटोची. तेणी असेंब्लीन खंय आपूण तो इश्यू रेज केलो आणि तेणी हें सांगलें की इश्यू रेज केल्या उपरांत थंयचे एमपी येवन तेका मेळ्ळे आनी तेका सपोर्ट दिता म्हणून सांगलें. आनी तेणी बरे उमेदीन सांगलें. एवरी टायम तो ते तियात्र टायप ते नाटक जे करता पळय तो तेतून तेणी सांगलें की आपणाक खंय कितलेशेच एनजीओ येयले कर्नाटकाच्यान की सांगपाक की आमकां आमचो सपोर्ट आसा तुका, तूं फुडें सर म्हादय वाचोवपाक. आतां कर्नाटकान थंयचे जे लोकल आसा बॉर्डरीचेर गोवा कर्नाटका बॉर्डर थंयसर तेंच्यांनी आंदोलन सुरू केलां शेतकाऱ्यांनी. जाल्यार कॅप्टन थंय कित्याक वचोंक ना? आमचो सिंपल प्रश्न. कॅप्टन विरियाटो जो साऊथ गोवाचो एमपी आसा जो सांगतालो आमकां थंयच्यान लोकलांच्यान सपोर्ट मेळ्ळा आनी आपणाक सांगला तेंच्यान सपोर्ट दिला, जाल्यार तेंकां सपोर्ट दिवपाक कॅप्टन त्या जाग्याचेर कित्याक वचोंक ना? हे आन्सर कॅप्टनान करपाक जाय. बोबके फोडपाचे न्हू. आमचो डिमांड आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सीन पयलीं म्हणल्यार आमी सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदता की जर तुमकां गोंयांत जगपाक जाय, उदकाक लागून रडपाचें ना, उदकाक लागून मरपाचें ना, उदकाक लागून फायट करपाचें ना, वॉर करपाचें ना, जाल्यार ह्या दोनूय नॅशनल पार्टीक वोट मारपाचें बंद करा. कॅप्टन विरियाटोन थंय जे आंदोलन आसा त्या आंदोलनाक थंय वचपाचें आनी थंय जो काँग्रेस सरकार आसा ताका जाप विचारपाचो की आपुणूय काँग्रेस, तुमीय काँग्रेस, जाल्यार जे काँग्रेस गोंय वाचोवपाचें, गोंयांक लागून बरें काम करपाचे गजाली सेंट्रल लेवलाचेर करता, तेंचे सेंट्रल लेवलाचे ऑब्जर्वर जेन्ना येता, नॅशनल लेवलाचे ऑब्जर्वर गोंयांत येता आनी आमी गोंयांक लागून काम करतले म्हणून सांगता, गोंय बीजेपी पासून मुक्त करतले म्हणून सांगता, गोंयची उदरगत करतले म्हणून सांगता, म्हादय वाचयतले म्हणून सांगता, जाल्यार तेंच्यांनी थंय वचोन त्या प्रोटेस्टाक जॉयन जावपाची गरज आसा आनी सांगपाची गरज आसा तेंच्या सरकाराक की बाबा तुमी हें कितें आहा तें फाटीं घेया.